संजीवनी साखर कारखाना सुरू करपाचें आश्वासन दिवन सरकार ऊस उत्पादकांची दिशाभूल करता। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बेगीनूच हो कारखानो सुरू करतले अशें आश्वासन दिल्लें। मात कारखानो सुरू करपाच्या मागणेचेर अजूनय दुर्लक्ष केलां अशें गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचें म्हणणें। कारखानो सुरू जावचो अशी ऊस उत्पादकांची इत्सा आसा। मात ऊस उत्पादकांक काळखात धरून संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार IIT वा हेर कसलेच प्रकल्प हाडपाचो विचार सरकारान करचो न्हय। अशा तरेचे प्रकल्प हाडल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन दिल्या। सीएमाक पत्र कर म्हणटले आमी केल्लें आसा, पूण अजून तरी ना। म्हणटूक आतां आमी परत आनी एकदां ट्राय करतले आमी वचून मेळोन आनी फुडलो जो विचार आसा तो आमी सगळे शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन केल्लें आसा ऑलरेडी, पूण आमचें तें चालू आसा। पूण फुडें आमी चालू दवरतले। मेन डिमांड आमकां फॅक्टरी चालू जाली जायी। जर सरकार एक इंडिव्हिज्युअल सरकारनी एक संघटना गोंयची जी ऊस शेती एक फॅक्टरी चलयता तेंचे कडेन तेणी जर मागलेले अपॉइंटमेंटां जर तेंचे कडेन आपूण बातावपाची जायना जाल्यार एक लोकशाही ना म्हणची पडटली म्हाका। आमचो सीएम म्हणून तुमी आमकां सांबाळपाचें तूं सांबाळना जाल्यार कोण सांबाळटलो? हा शेतकार मागणी करता की आमकां फ्री जाल्यार पेजे लाय, आनी ते पेजे लावपाक जर जमना जाय जाल्यार मागीर आमच्या फुडार पेट्यार आसा, आमकां जाय तें करचें पडटलें वेळ पडल्यार। जो पर्यंत आमचो विशय सुटना तो पर्यंत हांगा कांय जावपाक दिवचें ना जाल्यार हांगा रस्त्यार न्हिदतले। आतां सरकारा जर बसोवपाची उमेद आसा जाल्यार हो शेतकार बसपा फाटीं फुडें सरचो ना, हांगा रस्त्यार येवन बसतलो। तेन्ना संजीवनीची जमीन जर कोणाकय दिवपाची जाय एटलिस्ट आमकां विश्वासान घेवन तरी दिवपा। सरकारान बरें करचें, गोंयचें बरेंच करचें, आमी वायट करचें म्हणना। आमी तेजेर कांय म्हणना, IITचे आमी ज्ञानी न्ही, पूण आमची जमीन जर खंयच्या दुसऱ्याक हेका दिता जाय जाल्यार एक शेतकाराची जनरल बॉडी घेवन शेतकारांक सांगपाक जाय आशिल्लें बाबा ही सरकारान ह्या सरकारान दिल्ली न्ही, भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना ज्या सरकारान दिल्ली जमीन आमच्या मालकीची आसा ती आमकां सांगनासतना जर सरकार परस्पर करता जाल्यार तें बेकायदेशीर आहा। मागीर आमकां कितें जाल्यार आमच्या खातीर उपाय करचो पडटलो। बढाव दिवप, गोंयची शेती सुदारप हें हेजो कन्सेप्ट आशिल्लो। तो कन्सेप्ट सोडून जर सरकार मेळत त्या वाटेन आमकां व्हांवोन हांगच्यान जर हाकलपट्टी करपाक सोदता जाय जाल्यार आमकांय आमचें हें पळोवचें पडटलें। सरकारान आमकां विश्वासान घेवन ती IIT जावं कोणाकय दिवची, आमी वायट कांय ना, पूण सरकारान आमकां एटलिस्ट शेतकाराचें म्हणणें कितें आसा तें पळोवपाक जाय आशिल्लें। 2 वर्सां पयलीं पासून गणपती इलेक्शनान सरकारान हांगाच हेजेर सीएमान सांगलां की संजीवनी फॅक्टरी चालू जातली। तुमी कशेंच भिवपाक गरज ना, संजीवनी फॅक्टरी बंद केली ना, ती चालू आसा, ती कांय कारणा खातीर बंद ना, ती चालू जाता। आज म्हणल्यार आमकां गेल्यार सीएम तेच सांगता फॅक्टरी चालू जातली। IIT जाता, सगळी चालू आहा, हें सगळ्या बायलांक आयकलां, तशें आमकां अजून कांय कायदेशीर पडना। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी।